आजच्याच दिसाक पळोवपाक मेळटा. महात्मा गांधीजीन जाणी आमकां सत्याच्या मार्गान अहिंसाच्या मार्गान लढत येवप आणि आपलो हक्क मेळोवप हे तांणी आमकां शिकयलें. आणि असल्या विचाराची कतल केली आरएसएसाच्या लोकांनी. आज नीज गोंयकार आमचे आदिवासी लोक जाणी गोंय सांबाळून दवरले तांकां हे सरकार नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर आज तांकां पणजेर ब्लॉक करता. आणि दुसऱ्या वटेन हे बीजेपीची नीच प्रवृत्ती ही आज आमकां पणजेर पळोवपाक मेळ्ळी. तांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाब नितीन नवीन हो पणजे येवन शिगमो करता आणि जे नीज गोंयकार जे आसात तांकां पणजे येवपाक मेळना. जी कलेक्टरान काल ऑर्डर काढल्या, नॉर्थ गोवा कलेक्टरान जी ऑर्डर काल 29 तारखेक काढली त्या ऑर्डरीन क्लियर कट ताणें बरयलें की असेंब्ली अँड गॅदरिंग ऑफ 5 or more persons and taking out or organizing processions, carrying out firearms, weapons, so and so, so and so. तिसरें तो म्हणटा यूज ऑफ लाउडस्पीकर. चौथे द शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स आणि बर्निंग ऑफ फायर क्रॅकर्स. ही जी कलेक्टराची जी ऑर्डर आसा अंडर बीएनएस एक्ट 163 ताजे एक्झॅक्टली कशी ही तोडप ऑर्डर ह्या कलेक्टराची हे आज आमकां पणजे पळोवपाक मेळ्ळें. भारतीय जनता पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तर आमी गाडयेर बसून मिरवणूक काडटा आसतना पळयलो. 4-5 पेक्षा चड थंय लोक आमी पळयले थंय गॅदर जाल्ले ते. दुसरें तांणी लाउडस्पीकरूय यूज केला. चौथे तांणी स्लोगन्सूय दिल्या आणि बर्निंग ऑफ फायर क्रॅकर. सो जी कंडिशनां प्रोहिबिशन घातिल्ले कलेक्टरान ते थंय आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की हाजे ह्या ऑर्डरीचे एक्झॅक्टली अगेन्स्ट ही ऑर्डर ताणें नाकारून ह्या ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट ह्या सरकारान आपले परत एकदा डिक्टेटोरियलशीप थंय दाखयल्ली आसा. हांव नॉर्थ गोवा कलेक्टरा कडेन मागता की इमिजिएटली नितीन नवीन, दामू नाईक हांचेर एफआयआर करून हांकां खरें म्हणल्यार अरेस्ट करून भितर उडोवपाक जाय. तुम्ही आता जे आपल्या गोंय वाचोवपाक जे कोण लोक लढटा तांकां तुम्ही पुलिसाचो वापर करून भितर उडयता मरे. तांकां तुम्ही थंय जॅमर लावन तांचो आवाज गोंय मेरेन वचचो न्ही म्हणून तो तुम्ही थांबता. आणि तुम्ही हांगा तुझे सरकार जे ऑर्डर काडटा अंडर 163 ऑफ बीएनएस एक्ट, बीएनएस सुरक्षा 2023 एक्ट, तेच तुम्ही पाळना. म्हणजे गोंयकारांक लागून एक कायदो आणि हे भारतीय जनता पार्टीचे जे कोण वेस्ट बेंगॉलच्यान दिल्लीच्यान लोक येतात तांकां दुसरो कायदो. हो कसलो न्याय? वी कंडेम दिस एक्ट what has happened today and we demand that the North Goa collector should suo moto file an FIR. If he doesn't do it today, then Monday we will file an official complaint also on this.